सुम्या भक्तीना विसुम्या भेटूंच्या कांकान जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो देवस्तुतीच्या वर्साच्या ह्या निमाण्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्ताराची देवस्तुती चलोवंक ह्या पवित्र थळार आमी एकठांय जाल्या आमचो मोगाळ पात्रोन सान लोरेसाक मान करचे द्वारी सम्या ते आमची भक्त उसारूंक ताचे ते आमचो मोग परगट करूंक आमी सांगाता जमल्या आनी आयची देवस्तुती आमकां समी परत येतलो देखून आयती रावोंक आनी तो महिमेन येता आसतना आमच्या बऱ्या जिणये द्वारी ताका साक्ष दिवंक आपोवणी दितात आमी हर एकली हांगासर आमचे इरादे घेवन आयल्या आमची मागणी घेवन आयल्या हे मिसाचें बलिदान पटयत आसतना आमच्या वैयक्तीक इराद्यां पासत आमच्या कुटुंबाच्या इराद्यां पासत मागया विशेष करून ह्या पुनतळार आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत प्रत्येक जावन सर्व पिडेस्तांच्या आनी कोरोना पिडे वरवीं कश्टांच्या सगळ्या संवसारांतय देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावचे पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया पातकांची दूख धरून देवा लागचें बक्षाणें मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोनिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोनिया काकुळकर सोनिया सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा सुमियाचे क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकुळकर
एकलोसु ईश्वर एकलोसु परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण ससून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत सर्गींत हांव देंवोन येता तो आनी एक देवदूत हांवें देखलो. ताचो अधिकार इतलो वर्तो की भुमी सगळी ताच्या परजळान प्रकाशीत जाल्ली. तो व्हडल्या ताळ्यान म्हणा लागलो, पडलें पडलें तें महाबाबिलोन, तें देवसारांचें साण आनी अशुद्ध आत्म्यांचें ठाणें जावंक पावलें. वय, ठाणें तें अशुद्ध आनी हळशीक सुकण्यांचें. तेदवां एक बळवोन देवदूतान व्हड एक दांत्या पेडा सारको फातर घेतलो आनी तो दर्यांत उडोवन म्हळें, हे परी, बाबिलोनाक, त्या महाशहराक वयर तावन काण जोरान सकला आपटितले. तें परत्यान बिलकूल दोळ्यांच्या दिश्टी पडचें ना. किंदरीर खेळटेल्यांचो, गितां गावप्यांचो, पिरलोक फुंकटेल्यांचो आनी तुतुरी वाजयतल्यांचो आवाज तुजे थंय आयकूंक मेळचो ना. खंयच्याच कासाबाचे मनीसी ह्या फुडा तुजे भितर आसचे नात. दांत्याचो आवाज तुजे थंय परत्यान आयकूंक मेळचो ना. दिव्याचो उजवाड तुजे थंय प्रकाशचो ना. होकले न्हवऱ्याचो ताळो तुजे थंय आयकूंचो ना. कित्याक तुजे व्यापारी पृथ्वे वयले सावकार जाल्ले आनी तुज्या माट मंत्रांनी सर्व जनांगाक तुवें फटयली. हाचे उपरांत सर्गी एक व्हडल्या जम्याची बोबशी म्हाका आयकली. तें म्हणटलें, हाल्लेलुया, तारण महिमा आनी पदवी आमच्या देवाची, कित्याक ताणें दिवची फैसलां खरी आनी निती प्रकार. आपल्या व्याभिचारान पृथ्वी भश्ट केल्ल्या त्या कालवांतांचेर ताणें ख्यास्तीचें फर्माण मारलां. ताणें वारयल्ल्या आपल्या सेवकांच्या रक्ताचें ताणें फारीकपण घेतलां. परत्यान ते बोब मार म्हणा लागले, हाल्लेलुया. ती भस्म जाताना उरता तो दुवर वयर सडत आसा, वय कळनासतना सडत आसा. तेदवां देवदूतान म्हाका सांगलें, हें बरें, शेळयेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपयल्यान ती भागी. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार.
सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वी ये उल्हासान ताची सेवा कर संतोषाची गीतां गावूं ये ताचे समोर शिळयेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपुणे मेळ्ळली भागी सर्वेस्परस देव म्हूण सणा साह्या तो आमचो रसनार आमी ताची सावन आसा आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो शिळयेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपुणे मेळ्ळली भागी वाकण स्तुती सोबे ताच्या मंदिराच्या दारवाट्यांतल्या अर्गां गितां सोबे ताच्या आंगणान भितर सरा ताचो उपकार मानता ताचे नांव वाखणा शिळयेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपुणे मेळ्ळली भागी शिळयेच्या लग्ना उत्सवाच्या जेवणाक आपुणे मेळ्ळली भागी सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय दृढ रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबान धरा कित्याक तुमची सडवण लागी पावल्या सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जेरुजालेमाक सैनांनी वेडो घाल्लो तुमी देखताना ताचो विबाड लागीं पावला म्हूण जाणा जाया. त्या दाळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक पळून वचूं, शहरा भितर आसात ते भायर धांवूं आनी नाडांत आसात ते शहरा भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेलें घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. बिरमत त्या दिसांनी गर्भिणीयांची आनी पानो दितेल्यांची. गांवाचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तलवारींक बली जातले आनी थोडे परकी देशां मदें गुलाम जावन शिंपडटले. आनी हेर जातींच्यांक म्हूण निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुजालेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयां तळा मस्तितले. सुर्याचेर, संद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टीक पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसा मळ्ळारांची गाज आयकून लोक भियान कंगाल जातलो. अंतराळाचो सत्योच लगतलो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेद्वां मनशा पूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दिश्टीक पडटलो.
ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, फाटल्या 15 दिसांत हांव न्हू खरावळीच्या दर्या वेळेर एक विजमीत घडोवन आसा आनी हें विजमीत पळोवचे खातीर हजारो लोक रातीच्या वेळार मोद्यानेर दर्या तडीक वेचें ह्या दिसांनी सडलां. कितें घडोवन आसा म्हणलें आमी जाणा अशेंच बायोल्युमिनेसन्स म्हणजे दर्यांत उजवाड. दर्याची लारां तडी कापतात आसतना त्या लारां मदें निळसो रंगाचो उजवाड दिश्टीक पडटा. फाटल्या वर्सांनी आमच्या पैकी साबारांनी असलें विजमीत दर्या तडीर पळयल्लें ना, देखून हें एक फावटी पळोवच्या उमेदीन जायतो लोक ह्या दिसांनी दर्या वेळेक भेट दिवन आसा. पूण हाजे फाटलो मिस्तेर कसलो, कित्याक दर्याच्या लारां मदें थंयसर उजवाड प्रकाशीत जाता. तज्ञांनी आनी विज्ञानींनी सांगचे प्रमाणे दर्यांत जिवोवची सूक्ष्म जिवी कितें आसा ताच्या कुडीर उत्पन्न जावचें उजवाड हो. आल्गे म्हणचे तसली जिवी, फायटोप्लांक्टन म्हणचे तसली जिवी दर्यांत असलो उजवाड उत्पन्न जावंक कारण जातात म्हणून तांचो वाद. पूण आमच्याच गांवांत येदोळ पळोवंक नातलें ह्या वर्सा कित्याक घडलें म्हणलें एक सवाल हर एकल्या थंय आसा. अंतरजाळांत इल्लेशें आमी सोदना केलें तर आमकां एक स्पश्ट जाता, हें एक नोवेंच गणीत न्हय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातेनी हें घडोवनूच आसा. 2018 वर्सा चेन्नईंत अशेंच जाल्लें. फाटल्या 6 म्हयन्या आदीं कॅलिफोर्नियांत युट्यूबार तुमी पळयलां अशेंच थंयसर दर्याच्या हर एका सुवातेनी हें गणीत पळोवंक मेळ्ळें आनी लोक संतोश परीस जालो. पूण ह्याच वेळार वेगवेगळ्यो खबरोय आशार पाशार जावन आसात. ही सूक्ष्म जिवी दिश्टीक पडली तर तिजे थंय आमोनिया म्हणलें एक रासायन उत्पन्न जाता आनी हाचे वरवीं मासली मोरता या मासली बियान हेर सुवातेक गुंड उदकाक धांवता. देखून मुखल्या दिसांनी मासल्याचो अभाव जातलो म्हणून सडावत मासली पकपी उसारतात. आनी एका कुशीन हें पयले फावटी घडलां, देखून संवसार अंत्य जावचें लक्षण हें म्हणून थोडे खबर करनासात. संवसारार कितेंय विजमीतकायाचें घडीत घडलें, खंयचेय एक अनवार आयलें, मनशा जिवांचो व्हड संख्या नासलो, ह्या वेळार सडावत आमकां आयकूंक मेळचें संवसार अंत्य जाता, सगळें नाश जाता. कोरोना पिडा संवसारार फाटल्या 1 वर्सांत विस्तारून आसा. कितलोसो लोक मरण पावलो आनी आतां थोड्याच दिसांनी हाचे दुसऱ्यो हंत सुरवात जालो म्हणली चेतावणी तज्ञांनी दिल्ली आसा. हें सगळें घडत आसतना मनशाचो नाश जाता आनी वेगवेगळ्या संदर्भांनी मनीस जाणवायेचो आनी सांगत आसा देवाची श्रेश्ठ जसना जाल्लो नाश जावचें पळोवन मनशानच म्हणचें संवसार नाश जाता. संवसारार पातक सडलां, देवाचो क्रोध मनशाचेर पेटला, देखून संवसार नाश जाता म्हणलो वाद हो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवस्तुतीच्या वर्साच्या निमाण्या हफ्त्याची देवस्तुती ह्या दिसांनी आमी चलोवन आसा. आनी आयच्या दोनूय वाचपांनी पयलें वाचप तशेंच सुवार्ता नासा विशयांत उल्लेख आसा, अंत्यकाळा विशयांत उल्लेख आसा आनी सांगत आस मनशा पुताचें दुसरें येणें जातलें. मनशा पूत मैमेन मुनसुबेदार कसो परत येतलो म्हणल्या विशयांत थंयसर आमकां जाणवाय दिल्ली आसा. तर हाचे विशयांत सडीत समजणी जोडूंक ह्या वेळार आमी प्रयत्न करया. हाच्या पयल्या वचपांत महाबाबिलोनाच्या नासा विशयांत उल्लेख आसा. बाबिलोन आमी आयकलां. बाबिलोनांत कितें घडलें म्हणल्या विशयांत पवित्र पुस्तकांत आमी वाचलां. बाबिलोनचो राय नेबुकदनेझर अधिकार आशिल्लो व्यक्ती, सगळ्यो संवसार आपणाच्या मुठी भितर हाडूंक प्रयत्न केल्लो एक बळवंत राय तो. देखून आपणाच्या बोवारी आसच्या हर एका राष्ट्राचेर ताणें झूज मांडलें.
तांचे विरोध तो जायते वन जालो आनी हाजो वांटो म्हणले बरी इस्रायल राष्ट्राचेर ताणें झूज मांडलें आनी ह्या वेळार बाबिलोनाक बंदड प्राप्त जाली. इस्रायल प्रजा बाबिलोनाच्या बंदडेक गेली. इजिप्तान ती बंदडेंत आसली पूण आतां दुसरे फावटी बाबिलोनाची बंदडेक ती वळख जाली. आनी ह्या बाबिलोनाक कितें जालें? सगळो संवसार जिखोवंक भायर सरिल्लो नेबुकदनेझर राय तो नाश जालो. देवाची काकूळट इस्रायल प्रजेचेर फावो जाली आनी हाजो परिणाम जावन पर्शियाचो राय सायरस बाबिलोनाचेर जैत व्हरता आनी बाबिलोनाचें राज नाश जावन वता. पूण हांगासर आमकां आयकूंक मेळचें आयच्या पयल्या वाचपांत ह्या बाबिलोना विशयान न्ही, हांगासर महाबाबिलोना विशयांत उल्लेख केला. उगडापण ग्रंथांत उल्लेख केल्लें हें महाबाबिलोन खंयचें? हें महाबाबिलोन जावन आसा रोम शहर. जशें बाबिलोनाचो राय राष्ट्रांचेर झूज मांडून आपणाची राजवडकी विस्तारांक सोदून आसुल्लो, तेच परी पयल्या आनी दुसऱ्या शतमानाच्या सुरवेर रोमाचो चक्रवर्ती सगळ्या संवसाराचेर आपणाची राजवडकी विस्तारांक प्रयत्न चलोवन आसुल्लो. आनी ह्या चक्रवर्तीची आशा आनी ताची खोटी नदर ह्या इस्रायलाचेर पडटा आनी इस्रायलाचेर तो दाड घालता हाचे विशयांत आयच्या सुवातेंत आमी आयकलें. आनी ह्या वेळार तो आपणाचें बोल सडलें म्हूण संतोश पावता पूण बरें येणार म्हणटा महाबाबिलोनी नाश जातलें. आनी थंयसर उल्लेख केला पडलें पडलें महाबाबिलोन पडलें. महाबाबिलोन म्हणजे रोम शहर सगळेंच नाश जालें. कित्याक रोम शहर नाश जालें? थंयसर बरें येणार म्हणटा तें देंवसाराचें साण आनी खोट्या कर्तुबांचें ठाणें. तें देंवसाराचें स्थान कित्याक थंयसर पातक मीठ मिरवून गेलां. सक्कड पातकां जेवण आसात, निजा देवाची तांकां वळख ना. पातक तांचें विपरीत जालां देखून देवाचो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी देवाचे दूत हें सगळें शहर महाबाबिलोन म्हणजे रोम शहर नाश करतलो म्हणून थंयसर उगडापण ग्रंथाचो बरयणार उल्लेख करता. जशें थंयसर बरयल्लें आसा तेच परी दुसऱ्या शतमानांत रोम शहर नाश जालें आनी क्रिस्तांवपण विस्तारलें. म्हाका भावानो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत हर एकल्याक अधिकार जोडचे आपणाचे प्रभाव हेरांचेर घालीचे म्हणली आशा आसता आनी हेंच राजकीयांत जावंक पुरो आमच्या राष्ट्रांत सगळ्या संवसारांत घडोवन आसा. हर एकलो आपणाच्या ताब्यान आशिल्ल्यांचेर बळ घालूंक तांचेर प्रभाव घालूंक प्रयत्न चलोवन आसा. पूण ह्या वाचपाद्वारी देव आमकां सांगता हें सगळें व्यर्थ. कित्याक देवाची पदवी मात्र श्रेष्ठ आनी ह्या देवाच्या पदवे मुखार मनशाचें बळ कितेंच न्ही. महाबाबिलोन सयत नाश जालें, बाबिलोन नाश जालें तर संवसारी मनशाक पाडाव करूंक देवाक सडीत वेळ नाका. हेरांचेर जुलूम चलयतल्यांक, शोशण चलयतल्यांक, आपणाचो अधिकार वायट कर्तुबांक वापरतल्यांक नाश करूंक देवाक सडीत वेळ नाका म्हणलें ह्या वाचपाद्वारी आमकां स्पश्ट जाता. आनी सांगत आस कोण पातकान जियेता तो नाश जाता म्हणलें थंयसर बरयलां. कोण व्यक्ती अनितीन जियेता तो व्यक्ती नाश जाता. बाबिलोनाचें पातक, महाबाबिलोनाचें पातक हें सगळें तांच्या नाशाक कारण जाल्लें बरी. जो व्यक्ती वायट कर्तव्यान जियेता, वायट आदारता तो देवाचो क्रोध आपणाचेर मागून घेता आनी नाश जाता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलां देव काकुळदार, देव बोगसूंचो, देव मनशाचो नाश आशेना. तर हें कशें आमी समजोवचें? मगाळ भाव भयणीनो, नाश करचो देवान न्ही मनशान. संवसारार आज अनवारां येतात तर वेगवेगळे संकश्ट कश्ट येतात तर ते देवा वरवीं न्ही, मनशान केल्ल्या चुकी वरवीं. आज कोरोना पिडा आयल्या कित्याक म्हणलें सगळ्या संवसाराक कळीत आसा. आज प्राकृतीक विकोप कित्याक घडटात म्हणलें आमकां कळीत आसा. संवसारांतले जागतीक हुंसाण, ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणटा आमी, हें चडटा कित्याक म्हणलें आमकां कळीत आसा. मनशांनी केल्ल्या चुकीचो परिणाम मनीसच बघून आसा. देखून हो देवान करचो नास न्ही, बगार मनशान आपणाचेर मागोवन घेवची केस्त. देखून मनीस जेन्ना आपणाचें सूख वळखून घेता, जेन्ना जिवितान परिवर्तन दाखयता, तो देवाच्या मोगाचो अनुभव ताका प्राप्त जाता. आयच्या सुवातेंत जेरुजालाच्या नासा विशयांत उल्लेख आसा. सगळें जेरुजालम शहर नाश जातालें म्हणटा जेजू. कित्याक जेरुजालमाचें नाश जातलें? कित्या खातीर? देवाचें घर आसची ती पवित्र सुवात आनी तो राष्ट्र नाश जातलो. आमी जाणाव जेरुजालमांत थंयसर देवाळ आसलें आनी देवाचें आराधन थंयसर चलता. पूण कितें घडलें? सगळीं जुदेव परसा 800 वर्सां जेजूच्या येण्या खातीर राखून रावल्लीं.
इसाया प्रवाद्या मार्फत जेजूच्या जल्माच्या 800 वर्सां पयलेंच जेजू येतलो म्हणलें कळीत जाल्लें आनी मागलोलो मेस्सिया येवतलो आनी ताका भेटच्याक आमी तयार आसूंक जाय म्हणली समजोणी तांकां आसली. पूण जेन्ना जेजू आयलो तोच मेस्सिया म्हण वळखूंक ती सकली नात. त्या मेस्सियाचेर आपणा स्वभावार्थ उसारूंक जेजूक सत्मानूंक तांणी खुशी वेली ना आनी तांच्या पातकांतच ती जियेली आनी जेजूक तांणी इन्कार केलें आनी ह्या तांच्या सुखी खातीर ती नास जातलें म्हणलें जेजू थंयसर उसारता. आयची सुवार्ता आमी 3 भाग जावन विंगड करयेत. पयल्या भागांत जेरुजलाच्या नासा विशयांत आनी त्या वेळार घडोवंक आसच्या संकश्टा विशयांत उल्लेख आसा. दुसऱ्या भागांत आमी पळयता जेजूच्या म्हणजे मनशापुताच्या महिमे भरीत येण्या विशयांत कुपांचेर तो कसो देंवोन येतलो म्हणलो विवर थंयसर वाचूंक मेळटा. आनी तिसऱ्या भागांत संवसार नाश जाता आसतना संवसाराचे अंत जाता आसतना भियोवचें न्ही, धैर्यान जिवंक जाय. आमचे तकले उबारून आमकां मेळोंक आसच्या सोडवणे खातीर आमी राखोंक जाय म्हणून जेजू थंयसर आमकां आपोवण दिता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या सुवार्तेंत आमी कितें समजता थंयसर आसचे थोडे संगती आमकां सारक्यो अर्थ जाले तर हें कित्याक जेजून सांगलें अशें कित्याक घडलें म्हणलें आमकां समजता. पयल्यान पयलें जेजू आपणाच्या कुर्सा मरणा आदीं निमाणे पावटी जेरुजलेमाची भेट करता आसतना तो ही शिकोवन दिता. जेरुजलाच्या नासा विशयांत तो उल्लेख करता. येदोळूच ताच्या मरणा विशयांत ताणें 3 पावटी शिसांक कळीत केलां आनी आतां आपणाच्या मरणाच्या 40 वर्सां उपरांत कितें घडोवंक आसा, 70व्या वर्सा जेरुजलेमाचें नास कितें जावंक आसा हाचे विशयांत तो पयलेंच कळीत करता. जेरुजलेमाचो नास कित्याक? परत्यान तेंचो सवाल. जेरुजलेमाचो नास कित्याक? तांणी देवाच्या एकल्याच जनीत पुताक स्विकार करूंक इन्कार केलें. मेस्सिया येता आसतना तांचे काळजाची दारुणाय तांणी दाखयली. जेजूची शिकवणूक ती पाळून जिणी परिवर्तन जोडले फकत पातकी आनी सादे मनीस मात्र. पातक्याने जिणी बदलेली पूण आपणाकच भाग्यवंतू आनी नितीवंतू म्हूण लेखतले आनी तांणी जेजूक कुर्सार मारूंक सोडलो. जेजूचो नाश करूंक तांणी सोदलो आनी अशें तांचे केस्तीचें फर्माण तांणीच जावन मागून घेतलें. इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत मनशाच्या नासा विशयांत अंत्यकाळार जावंक आसच्या नासा विशयांत उल्लेख आसा. थंयसर इसाया प्रवादी म्हणटा अध्याय 13 वाक्य 9-13 पळया सर्वेस परसो दीस येता देशाची देसवाट करूंक आनी तांतल्या पातक्यांक नाश करूंक क्रोधान आनी जळत्या रागान बरोवन निश्ठुरायेन तो दीस येता. म्हणजे जो कोण देवाची खुशी पाळूंक इन्कार करता तो त्या दिसा नाश जातलो म्हणून थंयसर उल्लेख केला. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या सुवार्तेच्या दुसऱ्या भागांत आमी पळयता संवसाराचे अंत्य जाता आसतना सोमी येतलो. जशें 2000 वर्सां आदीं तो संवसार येयल्लो तेच परी तो परत येतलो म्हणून लोक आपणाच्या सुवार्तेन स्पश्ट करता. आनी ताणें येता आसतना आमी जागृत साकरां बरी आयते रावंक जाय आनी धैर्यान आमचे तकल्यो उबारून आमी रावंक जाय म्हणून तो आमकां सांगता. मोगाळ भाव भयणीनो, कसलो संदेश आयच्या सुवार्तेद्वारी आनी आमच्या वाचपादार आमी घेवचो. पयल्यान पयलें क्रिस्तियनाच्या काळाक आमी लागीं सरल्या. मुखल्या थोड्याच दिसांनी क्रिस्तियनाचो काळ आरंभ करता आनी ह्या वेळार जेजूच्या येण्याक आत्मीक तयाराय करूंक आमकां आपोवणें आसा. जिणी बदलापूच आमची आत्मीक तयाराय. आमच्या जिवितांत कितें खोटेपण आसा, कितें वायट आसा तें बदलून आमी देवाक लागीं सरचें हाचो प्रमुख शेवट. जेजू संवसार येयल्लो पातक्यांक नाश करूंक न्ही, बगार पातक्यांचो मोग करून तांणी जिणी बदलूंक तांकां संदेश दिवंक. जें कितें ताणें 2000 वर्सां आदीं त्या लोकांक शिकयलें तेंच आज तो आमकां सांगता. जिणी बदलून आमी बऱ्या जिवितांत जियोंक तो आमकां आपोवणें दिता. दुसरें, देव जावन आसा सर्व पदवेदार. सगळे संवसाराक नाश करचे सकत ताचे थंय आसा. पूण तो मनशाचो नाश आशेना. बगार मनशान जिणी बदलून ताचेच थंय येजे म्हूण तो आशयता. देखून असल्या काकुळदार देवा थंय आमचे बरोवसो आमी सदांच तीर सांबाळूंक जाय. संवसार नाश जाता आसतना कुणां दिश्टीक पडटा म्हणटा जेजू. असले कुणां आमचे बोवारींक करता आसतना आमी धैर्य सांडचें न्ही, बगार धैर्यान ह्या सर्व संकश्टां मदें देवाचेर आमचो बरोवसो आमी सोडोवचो. जेजूच्या जनना वेळार तो जल्मोन येता आसतना सगळो संवसार न्हिदोवन पडलो. सगळो संवसार न्हिदोवन आसतना त्या प्रशांत आनी भागीराती जेजू जल्मोन आयलो. पूण भोव थोडे जागे आशिल्ले गवळी ताचे जननाची खबर समजून ताका भेटोवंक आयले. भोव पयशिल्ल्या गांवांत हांवन उदेंतीचे ज्योतिशी ताका मेळोवंक आयले.
आणि अशें भोव थोड्यांक जेजू जल्माला, जेजू आमचेच मदें आसा, मनशां रूप घेवन आयला म्हणलें तांकां समजलें. हें निदर्शन, हे एग्जाम्पल आमच्याच काळाक आमी सरी करूं जाल्यार सगळो संवसार आज बावार्थांत न्हिदला. देव ना, मनशाची पदवी पावता म्हणलें चिंतप मनशा तें वाडोवन आसा. पूण जायते फावटी कश्ट येता आसतना आमी हात सोडटा. आमचे वरवीं हें करूंक असाध्य म्हणलें बगता. आनी ह्या वेळार आमकां देवाचो उगडास येता. आमच्या सर संकश्टांतले देव मात्र निवारूंक शकता म्हणलो आमचो बरवसो. आनी वचचो बरवसो आमचे थंय आसा देखून आमी सम्या थंय बावार्थ उसारता आनी आमी जागृत साकरा बरी जावंक पेसाडटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी करूंक आसो नियाळ एकच, जागृत रावचें, आयते रावचें आनी आमची सडवण करूंक आयिल्ल्या सोम्याक स्विकार करूंक आमच्या जिवितांत जिणी परिवर्तन जोडून पवित्रपणान आमी जियोवचें. आनी अशें जियोवच्याक येवकारी संत जेजू आमकां कृपा दिवन दी म्हूण आमी मागया. त्रिएक देवातय आमचो बावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवा, सर पदवेदारा बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुन्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, अंकवार मरयेतां जल्मलो, पोंस पिलाताक ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेतलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदाराच्या उजव्याक बसलो, तेंटां जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करून तो येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमचो मोग करचें आमच्या देवातय आमचो बरवसो दवरून आमच्या गरजां पासत ताचे लागीं आमी आतां मागया. सर्गींच्या बाप्पा, आमच्या पापा साहेबाक, बिस्पांक आनी पवित्र सभेच्या म्हणयाऱ्यांक तुज्या मोवाळ मोगान भर. सगळी पवित्र सभा मोगाचें केंद्र जावन बदलूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपणाचो स्वार्थ विसरून लोकांचे गरजे पासत मोगान वावरिशें तांकां बरी मोत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तांची पिडा सोसूंक बळ दी. तांची सेवा साकरी करच्या बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक बरी भलायकी दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय तशें शेजाऱ्यांतय मायपासान चलोवंक, एकामेका समजोन घेवन सोडतोड कर जियोवंक जाय जाल्लो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमच्या सोमेस्त कुटुंबांचेर तुजें बेसांव घाल. येवकारिस्ताच्या बळान सर्व कुटुंबांनी माया मोग आनी एकवट राज करून दी आनी दिसान दीस वाडोवन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या सालोरेसाच्या बासिलिकाक व्हडा भावार्थान येवच्या भक्तिकांचेर, बासिलिकाच्या प्रगतीच्या कामांचेर, बासिलिकाची जबाबदारी काण गेल्ल्या रेक्टार बापांचेर, सहाय्यक येजाकाचेर, नोवेनाच्या दिसांनी आमचे पासत मिसाचे बलिदान भेटोवच्या याजकांचेर, बासिलिकाच्या दानींचेर तुजी विंसणार आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडी बोर मावून रावन आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आमी तुजे हुजीर दवरलेली ही सर्व खालती मागणी तूं दयेन मानून घे. तुज्या पुता जेजू थंय आमचो बरवसो सदांच समितीर सांबाळून ह्या संवसारांत बरें आदारून वायट साडून ह्या मारिफात तुवें आमच्या खातीर तयार केल्ल्या सर्गींच्या राजांत भितर सरचें भाग तूं आमकां हर एकल्याक फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझे
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कणाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक शकलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे चडवणे पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या वायड्या आसो. भाग्यवंत लॉरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सलोन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमच्या पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट परगट हुया. तुझ्या येल्या
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत करे. तांकां आनी तुज्या इश्टगाती सरिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगती, तिचो पती भगेबन सुसे, भगेबन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सोसणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करे. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी. समिया तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीचे कांतिता जेजू सोमी
जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रतिमगाच्या जेवणावरवी भगवंत लॉरेसाच्या काळजापरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भावा बहिणीच्या कष्टांक आणि हाल उपद्रांक वगड आणि तांच्या गरजांक पावक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर. गरिबांच्या आणि अनित भक्तेल्यांची हक्कां राखूंक आमकां जागृत कर आणि ह्या हक्कां पसत कश्ट मरण लगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. प्रधान याजक जावन आईचे मिसाचे बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या मनादीक बाप रॉयसन फेर्नांडीस उजवाड पत्राचो संपादक तांकां तुमचे नांवी आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा. सहा भेटवणी केल्ल्या मनादीक बाप जोकिम डिसोजा कापुजीन फ्राद, तशेंच मनादीक बाप प्रितम मिनेजस आनी मनादीक बाप अँटनी रेड्डी तांकांय देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Salores tu amso, patron mogaso, moza servanso, santa chapanso. Salores tu amso, patron mogaso, moza servanso, santa chapanso. काळजा आमची नेटय, देव मोगान पेटय, पाका सांगली तुटय, सगी वाटाकय. क्रिस्ताचो शुभ संदेश परगटूंक शिकय, देव भक्तीन वागय, सगी वनपावय. सालोरेस तू आमचो पात्रोन मोगासो, मजदा सर्वांचो सांत चापांचो. सालोरेसाक मागणे. ए जैते वोद मार्तिरा सालोरेसा तरण्या प्रायरस भावार्था खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयक आमचे कालते मागणे. वर्त्या पातयेणेन आमी तुजे सरशी आयल्या. जिवा भावार्थ तीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परजळ अशें कर. आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेंत आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर. आन भावार्थ्यांक आनी भावार्थांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज्य संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन शेकी भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोन बागी मरण मरोन सरगार तुजे संगता सासनाक देवाक गोळसूंचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमीन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सालोरेस मार्तिरा मापसोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या वसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. हे सर्व पदवेदार देवा, भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैतवराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवयशी कर म्हण आमी लालेवन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पिडेस्तांचेर मागणे. सोमयाचे नांवी आमचो आधार. ताणें रचला सरकारी संवसार सोमया दयेन आयक मुचे मागणे. आनी मुजी भोग तुजे सरशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससाण देवा,
तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्लीं ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची. खरीं भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काळ रावो. आमेन. सोम्याच्या सर्गी मोरतांतो अपूर्व येसू एकलो माटी सालो रेस बोळो सोम्याक सदा मारवालो सोम्याच्या सर्गी मोरतांतो अपूर्व येसू एकलो माटी सालो रेस बोळो सोम्या सदा मारवालो नमन 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 सालो रेसा नमन मोगाळ माटीर सांता मागून तुनी दैवी कृपा संत मोगाळ सालो रेसा नमन 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 सालो रेसा नमन मोगाळ माटीर सांता मागून तुनी दैवी कृपा संत मोगाळ सालो रेसा मोगाळ पुत्रा सोमे अंकार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत कुर्साचे कुरवेंवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.